मिटींग घेतलेली, आम्ही सीएम सरा कडेन बसलेले. त्या टायमार आमचे मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेतलेले. त्या मिनिट्स ऑफ द मिटींगान हे जे आमकां सेकंड पॉयंट आहा पळय तेचेर आमचे डिस्कशन जाल्ले कितें की लोकल जे आमचे MLA आहा, लोकल MLA, पंचायतीचो सरपंच आणि ते पंचायती खंयचे ते सांगता. कासारवडणे पंचायत, चांदेल आसापूर पंचायत, नागझर पंचायत, वारकण पंचायत, उगये तोरशे पंचायत, परसकडे, अमेरे, खाजने, हे जे सराउंडिंग पंचायत आहा यांचे सरपंच, लोकल MLA आणि पुलीस अधिकारी हे मेळोन आणि आमचो शिव वॉरियर्साचो एक दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह तेतून आसतले आणि GMRचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले. ते बसून डिस्कशन करतले फर्दर जेन्ना हांकां पार्किंग चार्जीस वाडोवपाचे आहा ते. ही तेची कॉपी पळय, ही आमकां हेतूंतल्यान मेळ्ळी. CM कडेन आमी जेन्ना बसलेले उलयल्ले त्या टायमार. आतां हेंच्यांनी सडनली काल एक बोर्ड मारला. हो पार्किंगेचो बोर्ड पयलींचे चार्जीस आसले ते 80 रुपयान आमकां अर्द्या वरान 80 रुपया, अर्द्या वरा वयर 130 आमी पे करताले. आतां सडनली एक बोर्ड मारला हो आणि तेचेर हे केला की 25 तारखेच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान ते प्रायस सडनली वाडयतले. तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन ना आमच्या कडेन कोण येवंक, ना आमच्या MLA कडेन येवंक, ना आमच्या कोण सरपंच आहा पळय तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. ते हे सीएमान आपूण मातसो हेचेर लक्ष घालपाचो आणि हे बऱ्या रितीन बऱ्या भाशेन खंय तरी हो पेडणे तालुक्याच्या लोकांचेर अन्याय अत्याचार चल्ला एक प्रायव्हेट कंपनी कडल्यान, तो खंय तरी स्टॉप जावपा जाय आणि हेचेर हो परमनंट फुल स्टॉप हो येवकूच जाय. तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्स न घेता, ना लोकल MLA ना पंचायतीक ना आमच्या शिववरियर्स ग्रुपाक किंवा आनी CMाक कोणाक इंट्रक्शन न दिता हेंच्यांनी डायरेक्ट 80 चे 200 केले. म्हणजे हो अत्याचार खंय ते वाडोंक शकता हे म्हणजे तेंका पळोवपाचें आहा कितें आमी भुरगे कितें करता ते. आमी भुरगे जितले शांत आहा पळय तितले आमी शांततेन करतले. जेन्ना आमकां जी व्हडलें कितें करपाचें आहा न्हू GMRचे भितर आमी वचून कितें करतले. कित्याक हो अत्याचार वाडतच चाललो आहा तेंचो. जायत थंय GMRचें नांव आहा की म्हणटा GMR जाय तशी आपणाक मनमानी करता, पण ही मनमानी आमी लोकल चलोवन घेवचे ना. हेच्या पयलीं आमी हेची मनमानी चलोवन घेवंक ना.